तुमकां सगळ्यांनी येवकार. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे 5 लिस्ट जे कॅन्डिडेटांचे आहा ते ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्ल्या. आयज तुमच्या फुड्यान 6 लिस्ट घेवन येता आमी. आयज जर आमी गोंयचे राजकारणाचे वातावरण पळयत जाल्यार दिसान दीस पॉलिटिकल पार्टे सो कॉल्ड लिडर्स जे आसा पॉलिटिकल लिडर्स ते चेंज करीत आहा. एका पार्टीची तिकेट मेळोंक ना म्हणून दुसऱ्या पार्टीन वचप, दुसऱ्याक मेळोंक ना म्हणून तिसऱ्या वचप. सो एवरी डे पार्टी चेंज करतात आनी हे राजकारण इतल्या लो लेवलाचेर पावला की हे लोकूय सगळे ऑब्जर्व करता. आज रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच पॉलिटिकल पार्टी अशी आसा जेचे लिडर्स जे आमचे भुरगे जे आज लिडर्स जाला ते भुरगे एकाच पार्टीन आपल्या कामाक लागून कमिटेड आसा आनी हे इलेक्शन कंटेस्ट करून जिखपाक लागून दीस रात मेहनत करता. आज कितलेशे ऑफर्स त्या भुरग्यांक येता, कितलेशे थ्रेट्स येतात आनी कितलेशे डिफिकल्टी फेस जाता काम करता तेन्ना. पूण हे भुरगे स्ट्रॉंग रावला, आपले काम चालू दवरला आनी कंटिन्युअस आपले काम करीत आसा. इतले ऑफर येयले दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टी कडल्यान, दुसऱ्या लिडर्सा कडल्यान, पूण आमचे भुरगे हालोवंक ना. यंग न्यू फेसीस आसा, भुरग्यांकडे पयशे बसून ना, पूण जेन्ना तेंच्याकडे पयशांचे ऑफर्स येता ते ना घेनासतना आरजी वांगडा रावप, ह्या चळवळीत स्ट्रॉंग रावप आनी ही चळवळ ही क्रांती फुडें व्हरपाक स्ट्रॉंग रावन काम करप हे दुसऱ्या पॉलिटिकल लिडर्सांकडे जायना आनी तेंच्यांनी केन्ना करूंक ना. सो गोंयकारांकडे एकूच ऑप्शन आसा ह्या फावट, ते म्हटल्यार क्लीन न्यू फेसीस. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे कॅन्डिडेट आसतात तेंकांच वोट मारून जिखोवन गोंयकारांचो सरकार घडोवपाचो. आयज आमी तुमच्या फुड्यान आमची 6 लिस्ट दवरता. भितर 2 कॅन्डिडेट आमी डिक्लेअर करता. आयज आमचो फर्स्ट कॅन्डिडेट आसा तो म्हटल्यार राजेश रेडकर फॉर पेंगीम कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी परेश तोरसकर फॉर मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आयच्या दिसा हे 2 उरला, 2 आमी डिक्लेअर केला तुमच्या फुड्यान. सो हेच्या फाटल्यान आनी एक लिस्ट येतली, ती फाल्यां नाजाल्यार परवां आउट जातली. जे पॉलिटिकल सिनारियो चलता, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी जे येऊन आमकां प्रॉमिसीस करता, तेतून सगळ्यान फोकस्ड अशी एक सेक्शन आसा सोसायटीचो, ज्या सेक्शनाक हे सगळे पार्टीज टार्गेट करता आनी ते म्हटल्यार 51% वोटिंग आसलेले आमची बायलां, आमचो फोर्स, स्त्री शक्ती जी आमी म्हणटा. आमच्या गोंयांत पयली पासून आमी पळयत येयला की आमी आमच्या भुरग्यांक चलो किंवा चली अशें डिस्क्रिमिनेशन करनासतना आमच्या भुरग्यांक आमी शिकयता, तांकां उच्च शिक्षण दिता. जेन्ना तेंचें शिक्षण कंप्लीट जाता तेन्ना त्या चेडवांक, त्या बायलांक आपल्या स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपा खातीर तेंची खूब इच्छा आसता, पूण तशें एनवायरमेंट तांकां मेळना. आयज आमी जेन्ना गांवांनी भोंवता, बायलांचे मिटिंगे घेता, तेंच्या बरोबर तेंचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा ते जाणून घेवपाचो प्रयत्न करता, तेन्ना एक गजाल लक्षात येता की ही बायलां कश्ट करपाक फाटी ना,
त्यांच्यामध्ये इच्छा आसा आपल्या पायार उभे रावपाची, आपले कितें तरी उत्पन्न तयार करपाची, पूण तांकां तसो सपोर्ट आपल्या फॅमिली कडल्यान किंवा सरकारा कडल्यान मेळना आणि त्याच्या खातीर ती कायम डिपेंडंट उरता आपल्या हेड ऑफ द फॅमिलीचेर. जी बायलां गांवांनी असतात, हाऊसवाईफ्स, खरें पळोवपाक गेल्यार तेंचेरूच आमचे सोसायटीचे डेव्हलपमेंट डिपेंड असता. आयज त्या बायलांकडे जर समज आपल्या म्हयन्याच्या कोतार कितें तरी उत्पन्न करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी तेंचे तकलेन आसत सुद्दां कितें प्लॅन करपाचें जाल्यार सरकारा कडल्यान जे तांकां फायनान्शियल हेल्प मेळपाक जाय, जे खरें तेंचे एम्पावरमेंट जावपाक जाय तें आयज जायना. आयज सरकारा कडल्यान वुमन एम्पावरमेंटाच्या नांवान फक्त खेळ चल्ला. वुमन एम्पावरमेंट हें फक्त पेपराचेर उरलेलें आसा, तेजें इम्प्लिमेंटेशन कांयच जायना. रेव्होल्युशनरी वुमन्स पार्टी फक्त प्रॉमिस करना तर आमी त्या प्रॉमिसी भितर डिटेल प्लॅन सुद्धा आउट करता आणि तशीच इम्पॉर्टंट अशी वुमेन पॉलिसी आयज आमी आउट करपाची आसा. आयज आमचो वर्किंग क्लास एज वेल एज हाऊसवाईफ्स जी ग्रामीण भागातली महिला आसात तशेंच सिटी भागातली जी महिला आसात तांकां सगळ्यांत व्हडलो प्रॉब्लेम जो फेस जाता तो म्हटल्यार विमेन सेफ्टी. आयज आमची बायलां खंयसर तरी डेअरिंग करून घरांतल्यान भायर सरता, आपूण कितें तरी जोडपाचें, कितें तरी आपले करियर घडोवपाचें म्हणून ती घरांतल्यान भायर सरता. पूण जेन्ना ती घरांतल्यान भायर सरता तेन्ना तेंच्या फॅमिलीक ती सांजची घरा सेफ पावतली कितें ना हेचेर सुद्धा गॅरंटी आसना. आयज कितलेशेच क्रायम केसीस बायलांच्या अगेन्स्ट आमी पळयता. 2-2 दिसांनी एक रेप केस, मॉलेस्टेशन केस, मर्डर केस बायलांच्या अगेन्स्ट क्रायम्स वाडत चल्ला. पूण आमच्या सरकाराकडे, आमच्या सीएमाकडे ते होम मिनिस्ट्री आसून सुद्धा आमच्या बायलांक सेफ्टी प्रोवाइड करपाक जावना. आयच्या पॉलिटिक्सान बायलांची फक्त पावणी चल्ला. प्रत्येक पार्टी येता बायलां खातीर एक प्रॉमिस दिता, एक पार्टी म्हणटा आपूण पयशे दितलो, म्हयन्याच्या पगार पयशे दितलो, दुसरी पार्टी सांगता बायलां खातीर हें करता आनी तें करता. पूण डिटेल प्लॅन असो कांयच उपलब्ध ना. इतली वर्सां जितली प्रॉमिसीस आमकां मेळ्ळा बायलां खातीर त्याच प्रमाणे ह्याय इलेक्शनान ही प्रॉमिसीस मेळटा आणि आमकां तर सारकी सगळ्या बायलांक खात्रीच आसा की ही प्रॉमिसीस तेंची फुलफील जावपाची ना. तेका लागून रेव्होल्युशनरी वुमन्स पार्टी कडल्यान एक डिटेल प्लॅन, वुमेन पॉलिसी जी आमी म्हणटा डिटेल प्लॅन कशी आमी तांकां एम्पावर करपाक सोदता हेचो डिटेल प्लॅन आमी तुमच्या फुड्यान दवरपाक सोदता. आणि हो प्लॅन जर आमचे सरकार येयल्या उपरांत एक्झिक्यूट जाता जाल्यार डेफिनेटली आमचे जे वर्किंग क्लास आसा एज वेल एज हाऊसवाईफ्स आसा तांकां मायक्रो युनिट्साच्या माध्यमांतल्यान ना जाल्यार आपूण आपल्या एग्रीकल्चर जी लँड आसा ती कल्टिवेशनान हाडून कितें ना कितें तरी उत्पन्न पर मंथ तांकां मेळटले हेची आमची पार्टी खात्री दिवपाक शकता. ती डिटेल वुमेन पॉलिसी हांव मागता मनोज परबा कडेन तेणी सादर करची. जशें सुनैनान सांगलें की जेन्ना जेन्ना आमची टीम गांवांनी वयता बायलां कडेन उलयता तेन्ना जो प्रॉब्लेम आमी फेस करता जे आमकां कळटा की ती बायलां कितल्या त्रासान आसात आनी तेंचे जे एम्पावरमेंट कितली वर्सां जाली तशेंच आहा आनी फक्त तेंचो पॉलिटिकल यूज करता ते पॉलिटिशियन. सो ते खंय तरी बंद जावपाक जाय. खंयच्यान भायल्यान एक पॉलिटिकल पार्टी येतले आमच्या बायलांचे पावण्यो करतले, तांकां फटयतले, तांकां कार्डां वाडटले आनी तांकां पिशान काडटले. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. वुमन एम्पावरमेंटाक लागून रेव्होल्युशनरी गोन्स हेच्या पयलीं आमी स्त्री क्रांतीच्या माध्यमांतल्यान आमी वेरियस प्रोग्राम्स गांवागांवांत घेतला. तांकां बिझनस कशें करपाचे, कितें ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां लागून आसा हें सगळें आमी तांकां दाखयलें. आतां आमी तुमच्या फुड्यान एक डिटेल प्लॅन तुमच्या फुड्यान घेवन येता. तो प्लॅन आमी आउट करता म्हणल्यार बायलांचें एम्पावरमेंट कशें जातलें, बायलांचे जी उदरगत आमी म्हणटा ही खऱ्या रितीन कशी जातली हें तुमकां आमी दाखयता. वुमन एम्पावरमेंट विजन ही एक पॉलिसी आमची 6th प्रॉमिस आसा आमची आरजीची. हितून फर्स्ट मंथली अलावन्स जो आयज बायलांक मेळटा जो 1,500 तो आमचो भितर आमी मंथली अलावन्स ऑफ ₹2,000 केला. आनी सेकंड थिंग भितरूच जर तो मंथली अलावन्स 2,000 ना जाल्यार तेच हितून तेच स्किमीन आमचे एडिशनल आमी हे केला भितर बिझनेस सीड कॅपिटल फंड अप टू 3 lakhs which is non-refundable will be given to aspiring women entrepreneurs with active government support to earn their livelihood. हेचो मिनिंग इतलोच की
मंथली अलावन्स जो बायलांक लागून आसा तो 2000 रुपया आसतलो. ना जाल्यार एक जर बायल आसा तिका जर ते 2000 रुपया घेवपाचे ना, तिका बिझनेस स्टार्ट करपाक जाय, आपलो इन्कम आसा तो 2000च्या वयर व्हरपाक जाय, जाल्यार तेका आमी एक ऑप्शन दवरला. म्हटल्यार आयदर तिनी म्हयन्याच्या म्हयन्या 2000 घेवन तिनी ऑप्ट करपाचे, ना जाल्यार सेकंडली तिका आमी 3 लाखाचो बिझनेस कॅपिटल तिका आमी एक नॉन रिफंडेबल तेका सीड कॅपिटल दिताले, जितून ती ते 3 लाख रुपया घेवन आपूण आपलो बिझनेस स्टार्ट करपाक जाता. आनी हो बिझनेस आसा तेका गव्हर्नमेंट आमचो जो आसा तो गव्हर्नमेंट तिका कंटिन्युअस सपोर्ट दितलो. म्हटल्यार तो बिझनेस कसो करपाचो, मशिनरी खंयच्यान हाडपाची, बिझनेस करून तिने तो माल विकपाचो खंय, प्रोडक्ट विकपाचे खंय, मार्केटिंग कशें करपाचे, तो फुल हँड होल्डिंग जो प्रोसेस आसा पळय तो प्रोसेसान आमी हेल्प करता. हितून आमचो मेन एम आसा की बायलेन खंयच्या 2000चेर अवलंबून ना रावता, डिपेंडंट ना रावता, तिनी 3 लाखाचो लोन घेवपाचो आणि आपलो बिझनेस स्टार्ट करपाचो आणि आपले जे इन्कम आसा तो खंय तरी 10,000 15,000 20,000 वॉटेवर त्याच्या वयरूच तिनी जोडपाचे, असो आमचो एक एम एंड ऑब्जेक्टिव्ह हा. सेकंड, आयज कितलेशे जेन्ना आमी डोर टू डोर करता तेन्ना कितलेशी बायलां आमकां विडो मेळटा, तेंचे भुरगीं आसा, तेंची फॅमिली तेंच्या वयर फाटल्यान आसा, पूण तेंकां सपोर्ट करपाक ना, तेंकां लागून कोण ना. गव्हर्नमेंट तेंकां स्पेशल तेंच्या खातीर काय दवरिना, फक्त नांवांक स्किमी आसा. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स इंटरेस्ट फ्री बिझनेस लोन तेंकां दितले, जो 10 लाख मेरेन आसतलो. म्हटल्यार ह्या 10 लाखाच्या भितर तेका आमी लोन प्रोवाइड करतले, जेका 0 इंटरेस्ट आसतलो. आणि हो बिझनेस करपाक पासून तिका लागून जी ट्रेनिंग मेळपाक जाय, जे हँड होल्डिंग मेळपाक जाय, ते सगळे गोवा गव्हर्नमेंट विल टेक केअर. म्हटल्यार खंयचीच जी बायल विडो आसा तिने आपल्या भुरग्यांच्या शिक्षणा कडेन ना जाल्यार आपले घर चलोवपाक त्रास काडपाक जायना, तिका प्रॉब्लेम जावपाक जायना, खंय तरी तिने काम करपाची तिका ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक जाय आणि आपली फाटल्यान गोवा फाटल्यान जे फॅमिली तिची आसा त्या फॅमिलीची केअर घेवपाक तिका मेळपाक जाय. सो हे 10 लॅक्साचे बिझनेस लोन जे आसा पळय ते आमी तिका लागून इंटरेस्ट फ्री आमी दितले. मेन म्हटल्यार थर्ड म्हटल्यार लाडली लक्ष्मी, जी स्कीम आयज गोवा गव्हर्नमेंट दिता. सो तितून आमी in order to encourage women girls higher education with existing Ladli Lakshmi scheme, an option will be provided either getting benefited with rupees 1 lakh, म्हटल्यार लाडली लक्ष्मी स्कीम आधी 1 लाख मेरेन आमी 1 लाख जो आता मेळटा तसोच 1 लाख तेंका मेळटलो, ना जाल्यार तेंका 2.5 लाख रुपया 2.5 लाख एज्युकेशनाक. म्हटल्यार एक तर तिनी लग्नाक लागून 1 लाख रुपया घेवपाक जाता, ना जाल्यार जर ते चेडू शिकपाक सोदता, हायर एज्युकेशन वचपाक सोदता, जाल्यार तेका लागून आमी सेम स्किमीच्या अंडर तेका आमी 2.5 लाख रुपया आमी तेका दितले, जे नॉन रिटर्नेबल आसतले. हेतून आमी आमची जी चेडवां आसा ती खंय तरी शिक्षणाक पयशे ना म्हणून तेंचे शिक्षण बंद पडटा, हायर एज्युकेशनाक वचना. सो खऱ्या रितीन बायलांक आनी चेडवांक जर एम्पावर आमकां करपाक जाय, तेंका एज्युकेट करपाक जाय, तेंका शिकून 1 लाख ना जाल्यार सेकंडी एज्युकेशनाक लागून 2.5 लाख आमचो गव्हर्नमेंट दितलो. मागीर वुमन सेफ्टी, आयज बायलांक कितलोसो वुमन सेफ्टीक लागून त्रास जाता. गोंयांत तुमी जाणा कितलेशे मॉलेस्टेशन केसीस जाता, कितलेशे क्रायम जाता, कितलेशेच आयज बायलांक प्रॉब्लेम फेस करचे पडटा, रेप जाता, मर्डर जाता. सो तेका लागून वुमन सेफ्टी विल बी गिवन प्रायोरिटी विथ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग. जशे प्रत्येक स्कुलान जावं वर्क प्लेसीचेर आमी सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंगेचे बारीक आमी तेंच्या खातीर कोर्सीस दवरतले, ना जाल्यार तेंच्या खातीर आमी स्कुलान हो सिलेबस आमी हाडटले, जितून तेंका सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंग तेंका मेळटली. सीसीटीव्हीज इन पब्लीक एरियाज, जे आयज गोंयांत खंयसरूच ना, आयज आमचे बीचीस आसा, आयज आमचे पब्लीक प्लेसीस आसा, थंयसर आमचे ब्लॅक स्पॉट्स आसा, थंयसर सीसीटीव्हीज ना. सो सीसीटीव्ही आमी इन्स्टॉल करतले. वुमन सेफ्टी मोबाईल ऍप ऍप आमी डिझायन करता. ऑलरेडी आमचो जशे आमचे ऑलरेडी ऍप आसा सेफ 3 म्हणून, त्याच लेवलाचेर आमी आनी इन डेप्थ आमी एक बरे ऍप आमी डिझायन करतले, जे बायलांच्या सेफ्टीक लागून आमी लॉन्च करता एक्सक्लुझिव्हली फॉर वुमन. 24/7 सेंट्रलाइज वुमन हेल्पलायन नंबर, बायलांक लागून हेल्पलायन नंबर आसतलो, जेच्या वयल्यान ते कंटिन्युअस, आनी असो नंबर न्हू की फोन मारलो जाल्यार फोन घेयना, कोण रिसीव करिना, ना जाल्यार हांगाल्यान थंय ट्रान्सफर करता, अशें न्हू. डेडिकेटेड बीपीओ आसतलो, डेडिकेटेड कॉल सेंटर आसतले, थंयसर तेंचे फोन अटेंड जातल्यार तेंका जी मदत मेळपाक जाय, जी मदत तेंका जाय. हितून फक्त तूं रस्त्याचेर आसा तेन्ना तूं डेंजरान आहा, नाल्यार बिचाचेर आसा डेंजरान अशें न्हू. तूं इवन तूं घरान पासून जर तुका कितें प्रॉब्लेम जाता, कितें जाता, तुका जर हेल्प जाय, आयज कितले
कितल्याशा बायलांक कोणाकडे वचपाक हेल्प मागूंक ते कळना, सो तेका लागून हे प्रत्येक गजाली बायलांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक लागून हेल्पलायन नंबर आसतलो जो 24/7 चालू आसतलो. एंड स्पेशल वुमन पोलीस सेल विल बी स्ट्रेंथन्ड. बायलांक लागून जो पोलीस स्ट्रेंथ जाय आसलो तो अजून मेरेन गोंयांत जाल्लो ना. जेन्ना 51% वोटर्स आमची बायलां आसा, 51% ऑलमोस्ट पॉप्युलेशन जर आमचे बायलां आसा जाल्यार तेंका लागून स्पेशल पोलीस फोर्स आमकां जाय. तो पोलीस फोर्स आमी क्रिएट करतले. मागीर स्पेशल प्रोग्राम्स ऑन वुमन हेल्थ केअर अवेअरनेस विल बी मेड एट विलेज एंड म्युनिसिपालिटी वॉर्ड लेवल. आयज कितलेशा बायलांक हेल्थाचे प्रॉब्लेम्स असतात ते कोणूच अटेंड करिना, नाजाल्यार त्या बायलांक रुरल बेली स्पेशली इन विलेजीस जे गांवांत बायलां आसा तांकां खबर नासता की कितें करपाचें, कितें हेल्थ केअर कितें आमी केअर घेवपाक जाय, नाजाल्यार कितें प्रॉब्लेम गेलो कितें तेजेर आमी सोल्युशन काडपाक जाय हें खबर नासता. सो तेका लागून कंटिन्युअस प्रोसेस आसतलो बायलांच्या हेल्थ केअराचेर, तांकां टॉक्स दिवपाक, तांकां अवेअरनेस दिवपाक, तांकां डॉक्टर फॅसिलिटी दिवपाक. तेका लागून आमचे कंटिन्युअस बायलांच्या हेल्था खातीर स्पेशल एक प्रोग्राम चलतले. स्पेशल फोर्स विल बी सेट अप फॉर हँडलिंग डोमेस्टिक वायलन्स केसीस. आयज कितले कडेन डोमेस्टिक वायलन्स जाता, प्रॉब्लेम जाता, सो हेका लागून एक स्पेशल फोर्स आमचो आसतलो जो फक्त डोमेस्टिक वायलन्स केसीस जे आसतले ते एक्सक्लुझिव्हली हँडल करतले. मागीर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस विल बी स्टार्टेड एक्सक्लुझिव्ह फॉर वुमन इन मेजर रूट्स ऑफ गोवा. आयज आमी पळयता की आयज बसीन जेन्ना बायलां चडटात, बायलां उबी रावतात नाल्यार बसतात, तांकां कितलेशे स्पेशली मायग्रंट्स आयज प्रॉब्लेम करता, नाल्यार दादले आसता ते प्रॉब्लेम करता, तांकां उबे रावपाक मेळना, तांकां त्रास करतात. सो हे सगळे खंय तरी सॉल्व जावपाक जाय. आतां 60 वर्सां जाली आमी गोंय मुक्त जावन, पूण आमच्या बायलांक लागून अजून मेरेन खंयच्याच सरकारान एक एक्सक्लुझिव्ह एक बस घालूंक ना. कितलेशेच कदंबा येतात, कितलेशे कदंबा मोडटात, कितलेशे न्यू बसीस घेता, न्यू इलेक्ट्रीक बसीस घेता, बायोडिझल बसीस घेता, पूण ते आमच्या बायलांक लागून ते बसीस एक्सक्लुझिव्हली नासता, रन जायना. आयज आमची कितलीशी बायलां गांवांतल्यान सिटीनी वयता, नाजाल्यार कामाक वयता, पणजे येता, म्हापसा वयता, गांवांतल्यान वेर्णा वयता, पुणे वयता, डिफरंट इंडस्ट्रियल इस्टेटीन वयता, नाल्यार कॉलेजीनी वयता. आयज पूण तांकां लागून जे मेन रूट्स आसतले, नाजाल्यार मेन जे टायम आसतले, पीक आवर्स आसतले, तेन्ना तांकां लागून कसलीच बस ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी ना. कामा वयल्यान सुट्टा तेन्ना नासता, कामार वयता तेन्ना नासता, कॉलेजीक वयता तेन्ना नासता, कॉलेजींच्यान येता तेन्ना नासता. सो हेका लागून स्पेशल बसीस आमी रुटाचेर घालतले, जे बसीस एक्सक्लुझिव्हली बायलांक लागून आसतले. जशे ट्रेनीन जर पळयत तुमी महाराष्ट्रान वचत जाल्यार लोकल बॉम्बे लोकल कोचीस आसता बायलांक लागून, तशेंच एक्सक्लुझिव्ह बसीस आमी बायलांक लागून दवरतले. आता मेन म्हटल्यार बायलांची आमच्या उदरगत ती कशी जातली, तांकां लागून आमी ऑपॉर्च्युनिटी कशे क्रिएट करतले. फर्स्ट म्हटल्यार वुमन एंटरप्रिनरशिप ट्रेनिंग सेंटर्स विल बी सेट अप टू ऑफर प्रॅक्टिकल एंटरप्रिनरशिप ट्रेनिंग टू ग्रासरूट लेवल वुमन एंटरप्रिनर्स विथ मेंटरशिप, फायनान्शियल लिंकेजेस, बिझनेस हँड होल्डिंग, बिझनेस प्लॅनिंग, मार्केटिंग अँड ब्रँडिंग अँड बिझनेस अकाउंटिंग सपोर्ट. आमी स्पेशल बायलांक लागून ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट सेटअप करतले. स्पेशल जी बायलां बिझनेस करपाक सोदता, एंटरप्रिनर जावपाक सोदता, त्या बायलांक लागून स्पेशल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आसतले डिफरंट प्लेसींचेर, ज्या प्लेसींचेर ती येतली थंय तांकां फुल बिझनेस कसो करपाचो, ब्रँडिंग कशें करपाचें, अकाउंटिंग कशें करपाचें, मार्केटिंग कशें करपाचें, बिझनेस कसो करपाचो, कसलो बिझनेस करपाचो, हे सगळे आमी तांकां ट्रेन करतले बिझनेस करपाक. मागीर मायक्रो युनिट मॅन्युफॅक्चरिंग विलेज क्लस्टर्स फॉर वुमन एंटरप्रिनर्स विल बी सेट अप इन ईच तालुका. आता एक प्रोडक्ट आसतलो, फॉर एक्झाम्पल अगरबत्ती मेकिंग आसा जाल्यार आमी क्लस्टर्स करतले, जाल्यार अगरबत्ती मेकिंग आमी एक झोन करतले. सो त्या गांवांतली मॅक्झिमम बायलां आसतली ती अगरबत्ती मेकिंगेचेर फोकस करतली, नाल्यार थोडी बायलां आसतली जी स्वीट्स मॅन्युफॅक्चर हे करतली, स्वीट्साचेर तेंचो हे आसतलो, थोडी कॅन्डल मेकिंग आसतली, नाल्यार थोडे पेपर प्लेट्स पेपर कप्स आसतले, नाल्यार आमच्या हॉटेल इंडस्ट्री कितलेशे शुगर सॅचेट लागता, आमचे टोमॅटो केचप्स लागता, आमचे सोप्स लागता, डिफरंट गजाली लागता. हे सगळे खंय तरी एक क्लस्टर जावपाक जाय, कित्याक आयज जर येदी व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री गोंयांत आसा, येदे व्हडले मार्केट गोंयांत आसा, येदी व्हडली टुरिझम इंडस्ट्री आसा, जाल्यार आमच्या बायलां जी कितें तरी प्रोड्यूस करता ना मॅन्युफॅक्चर करता ते आयज कोणूच खंयच व्हरना. हॉटेल इंडस्ट्री बायबॅक करिना जाल्यार हॉटेल इंडस्ट्री बायबॅक करपाक काय तेंच्या कडेन ऑप्शन ना, आनी सेकंडली जे टुरिस्ट येता तेंच्या कडेन आमचो कसलोच प्रॉडक्ट ना. सो जर आमची बायलांक आमी आमच्या पांयार उबी दवरपाक जाल्यार हे सगळे टायअप्स आमी करतले आनी एक क्लस्टर्स करतले, ज्या क्लस्टरान कडल्यान आमचे जे मॅन्युफॅक्चरिंग आसतले ते मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरांच्यान दुसऱ्या जाग्याचेर सप्लाय जातले. Micro unit manufacturing setup will be encouraged for women self-help group at village panchayat ward level through a special women empowerment scheme. आज कितलेशे आमचे बायलांचे वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा, पूण ते फक्त पॉलिटिकल यूज जाता, नाजाल्यार तांकां फक्त मिटिंगेक व्हरून बसयतात.
पूण त्यांच्या उदरगतीक लागून हे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक कांयच करिना. सो वॉट लेवल जे सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा तांकां बिझनसान कशें हाडपाचें, तांकां जोडपाक कशी लावपाची, तांकां बिझनस करपाक कशें एनकरेज करपाचें, तांकां प्रमोट करपाचें, तांकां कशें तांकां फुडें व्हरपाचें, आनी तेंच्या घरान एक लायव्हलीहूड जो आसा प्रॉब्लम आसा तो कसो सॉल्व करपाचो, हेका लागून स्पेशल आमी मायक्रो एडिट सेटअप करतले. हे जे आयज आमी तुमच्या फुडें पॉयंट्स दवरला तितून एक डिटेल एक विजन आसा आमचें, म्हटल्यार एवरी बायल तिचो सेफ्टीचो केअर आमी कसो घेतलो, तिचो एम्प्लॉयमेंटाचो प्लॅन कसो घेतलो, आनी तिचो जो बिझनस करपाक ताका फायनान्सीस जाय. जशें आमी लाडली लक्ष्मीन म्हटलें की तिका 1 लाख लग्नाक ना जाल्यार 2.5 लाख रुपया आमी तेच्या शिक्षणाक दितले. सेकंडली जो डेली मंथली अलाउन्स आसतलो तो एक तर 2 लाख रुपया आसतलो, ना जाल्यार तिका 3 लाखाचो आमी नॉन रिटर्नेबल सीड कॅपिटल दितले बिझनस करपाक. आनी तिसरें म्हटल्यार आमची जे विडो बायलां आसा, जी विधवा बायलां आसा, तांकां लागून आमी 10 लाख रुपया झिरो इंटरेस्ट फ्री, झिरो इंटरेस्टाचेर आमी तांकां लोन दितले, जे लोन तांकां आमी बिझनस करपाक दितले. तो बिझनस फूल सेटअप आमी करून दितले, आनी तो मार्केटिंग आनी प्रोडक्ट तो विकपाक पासून जो लोकल मार्केट सेटअप जावपाक जाय, ना जाल्यार खंय टायअप जावपाक जाय, सगळें गोवा गव्हर्नमेंट आसतलो आरजीचो तो करून दितले. सो म्हाका दिसता ही जी पॉलिसी आसा, ही पॉलिसी सगळे आमचे जे घरान जे दादले आसूं ना जाल्यार बायलां आसूं, सगळ्यांक आवडटली. आनी ह्या पॉलिसीन जी खरी एम्प्लॉयमेंट बायलांची जावपाक जाय, खरी ती पांयार आपल्या उबी रावपाक जाय, हे सगळो जो प्रॉब्लम आसा वुमन एम्प्लॉयमेंटाचो तो सॉल्व जातलो. थँक्यू.